एक ॲडव्हर्टाइजमेंट येते जी गुजराती लँग्वेज जी डिझायबल लँग्वेज म्हणून चाइल्ड ह्युमन वेलफेअर डिपार्टमेंट तेन्ना हेचे आमी 14 तारखेक डायरेक्टर कॉरस्पॉन्डिंग केले ह्युमन चाइल्ड डायरेक्टराक शिल्पा शिंदे 14 नोव्हेंबराचेर आणि आमी अशी एक बायट दिली मिडियाक की गुजराती लँग्वेज काडची म्हणून त्याच्या नंतर 18 तारखेक नोव्हेंबराचेर तेणी जी गुजराती लँग्वेज काडून उडयली ती गरज ना फक्त कोंकणी आनी मराठीचें ज्ञान लागता म्हणून तेन्ना हे गोवा फॉरवर्ड जी पार्टी आसा तेंच्यांनी एक प्रेस स्टेटमेंट दिलो की हे जे क्रेडीट घेवपाक सोदता गोवा फॉरवर्ड हे चुकीचें आसा कारण मेजावले कांय काडून फिर्यादी धरपाच्यो ना जेन्ना हे नीज गोंयकार रिव्होल्युशन पार्टीन जेन्ना डायरेक्टर शिल्पा शिंदे आमी कॉरस्पॉन्डिंग केले ही लँग्वेज काडचें म्हणून गुजराती आनी तेचे शे हे गोवा फॉरवर्ड घेता हे अत्यंत चुकीचें त्या खातीर हे कोणी क्रेडीट घेवचें ना हे फक्त क्रेडीट आसा नीज गोंयकार रिव्होल्युशन फ्रंटाचें GIDC गोवा इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन हेच्यांनी थोडे इंडस्ट्रियल प्लॉट्स फॉर अलॉटमेंट जाल्लेले आसा आनी ते वेन्यू आसा बेळगांव तुवें शिरोडा बारगांव आनी काणकोण हितून तेणी कितें केल्लें आसा की प्लॉट्स बेळगांव तुवें शिरोडा बारगांव आनी काणकोण इंडस्ट्रियल प्लॉट्स दे टेकन अप फॉर अलॉटमेंट हे प्लॉट्स जे आसा एक कुंभिदारान एक्वायर केल्लेले आसा फ्रॉम द कुंभिदार प्रॉपर्टी अर्लियर प्लस सम प्रायवेट but these plots were supposed to be open spaces which is basically 15% open spaces earlier. They must have converted this to 10% of the open spaces now. 10%. They reduced to half. Yes, they are reduced to almost half, which is basically wrong. And if at all these plots are supposed to be from that area or from those things, the first preference what they should do is give the Goans the opportunity to do business in that area because it's Kumindar, majority of the area. And Goans have got the first right towards Kumindar rather than any outside businessman to enter into that field.